हडफळे बचपा रोमिओ लेन क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुकेत 25 जाणांचो जीव गेल्लो। ह्या घडणुके संदर्भात जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाई जावप चालूच आसा। याच फाटभुंयेर क्लबाकडेन योग्य परवाने नासतना क्लब चलोवपाक परवानगी दिवप तशेंच बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान हडफळेन पंचायत सचिवाक सरकारी सेवेंतल्यान बडतर्फ केला। तशेंच सरपंच रोशन रेडकर हांणी निश्काळजीपणा केल्ल्यान ताकाय अपात्र थारायला। मात सध्या हे दोगूय जाण फरार आशिल्ल्यान पुलीस आतां तांच्या मागार आसात। आतां पुलिसांच्या कारवायेचेर सगळ्यांचेच दोळे आसात। पळयात पुढे बातमी। हडफळ्याचे सरपंच रोशन रेडकर आणि सेक्रेटरी बाक्कर रघुवीर बाक्कर हांचो आता पुलिसांनी शोध घेवपाक सुरू केला। तुमकां खबर आसतलें की फाटल्या म्हयन्यान बर्च बाय रोमिओ लेन ह्या नायट क्लबाक आग लागली आणि 25 जाण जळून मेल्ले। त्या प्रकरणा खातीर त्याची चौकशी करपा खातीर आता सरपंच आणि सेक्रेटरी हांकां पुलिसांनी शोधपाक सुरू केला। हाच्या पयलीं हे दोगूय सरपंच आणि सेक्रेटरी सेशन कोर्टान गेले, म्हणजे जिल्हा सत्र न्यायालयान डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्टान गेल्ले। तांच्यांनी एंटीसिपेटरी बेली खातीर एप्लिकेशन घातिल्ले आणि आपणाक अटक करची न्ही अशी इंट्रीम स्टे तेंच्यांनी घेतिल्ली, इंट्रीम रिलीफ तांकां मेळिल्ली। ती इंट्रीम रिलीफ आता व्हॅकेट जाली कित्याक तांचो जो एंटीसिपेटरी बेल जो एप्लिकेशन आसलो तो सेशन कोर्टान आता रिजेक्ट केला। आता तांचे कडेन एकूच वे आवट आसा, तो म्हटल्यार पोलिसी मुखार जावन हजर जावप एक, ना जाल्यार सेशन कोर्टाचो जो रिजेक्शन जी हे आसा ऑर्डर आसा ताका हायकोर्टान चॅलेंज करप, अशे दोन तेंचे कडेन आतां रेमेडी उरलेले आसा। बर्च बाय रोमिओ लेन हो जी प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीक पयलीं जे ट्रेड लायसन दिल्ले ते सरपंचान आपल्या सहीन दिल्ले। तेच्या उपरांत जे कितें जाला कारभार तो सरपंचाच्या सहीन जाला, पूण सेक्रेटरी जो आसा तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड असल्या कारणान जर कितें इल्लिगलिटी जाता जाल्यार तेणी आपल्या वरिश्ठां खातीर कळोवपाची एक जापसालदारकी सेक्रेटरीचेर आसता। जो सरपंच आसा त्या सरपंचाक आतां पोस्टा वयल्यान काडला, फुडलीं 5 वर्सां तो खंयचें इलेक्शन कंटेस्ट करूं शकना। सेक्रेटरीक जाल्यार सर्विसींतल्यान डिसमीस केला। ताका लागून ते दोगूय आतां कॉमन मॅन जाल्ले आसात। तेका लागून पुलीस तांकां आतां सोदतात। तांचे इन्व्हेस्टिगेशना उपरांत हे करपा फाटल्यान आनीक कोण तांचो बोलवतो धनी आसलो काय कितें, हे तेंच्यांनी कित्या खातीर केलें, खंयच्या कन्सिडरेशनाच्या अंडर तेंच्यांनी हे केलें हाची जापो आतां सरकार सोदता। सरकार म्हणजे पुलिसां वरवीं ते सोदतात। जे मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी जाल्ली, अंकीत यादव जे नॉर्थ गोव्याचे कलेक्टर आसात तांचे जी इन्क्वायरी करून जो रिपोर्ट दिला त्या रिपोर्टाचो सरकारान जो भाग पब्लीश करपा खातीर मिडिया हावजा मेरेन जो पावयल्लो तातूंत सरपंच आणि सेक्रेटरीचो जो रोल आसा तो वायटल रोल तातूंत तेंच्यांनी मेन्शन केल्लो। तेचे उपरांत डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन सरपंच आणि सेक्रेटरीचेर जी खर कारवाय जी पंचायती राज एक्टा सकयल जी खर कारवाय करूं येता ती आतां केल्ली आसा। त्या कारवायेचेर सरपंच आसूं वा तो सेक्रेटरी जो आसूं तेंच्यांनी काही ती चॅलेंज करूंक ना, म्हणजे ते आतां डिसमीस जाल्लो आसा, तेचे पंच पद गेल्लें आसा, फुडलीं 5 वर्सां तो इलेक्शन लडोवचो ना आनी सेक्रेटरी जो आसा ताका सर्विसींतल्यान डिसमीस केल्लो आसा। पूण आतां पुलीस तांकां सोदपाक लागल्यात आनी ते मेळनात। तातूंत एक प्रश्न असो येता की सेशन कोर्टान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टान जेन्ना तेचो एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशन भायर मारलो तेन्ना ताका अरेस्ट जर करपाचो किंवा इन्क्वायरी खातीर जरी आपोवपाचो आसलो तर तो खंय वयता हाचेर पुलिसांनी नदर कित्याक दवरूं ना हो एक प्रश्न हातूंतल्यान निर्माण जाला। आमी पळोवया आतां फुडें कितें जातलें, पुलिसांक ते मेळटात, पुलिसांक सरेंडर जाता काय हायकोर्टान चॅलेंज करतात, इंट्रीम रिलीफ घेतात, हे सगळें आतां पळोवपाचो आमकां मार्ग आसा।